हॅलो फ्रेंड्स, हांव गोवा पुलीस तर्फे तुमकां एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन हांगा रिगार्डिंग एटीएम स्कॅमराचेर तुमकां शेअर करूंक सोदता। म्हाज्या हातान आहा हो एटीएम स्कॅमर। तेज्या फाटल्यान एक बारीकशे चिप आहा पळय, तो तुमचे एटीएम कार्डाचे डिटेल्स रीड करता। तशेंच म्हाज्या हातान आसा कॅमेरा स्ट्रीप। एक ल्हानसो होल आहा पळय, ताका कॅमेरा अटॅच केल्लो आसा। आतां हांव कसो इन्स्टॉल करता तुमकां हांव दाखयता। स्किमर आहा तो एटीएम स्लॉटाच्या तोंडार लायता। तसोच कॅमेरा स्ट्रीप आहा, तेजे ऑपोजीट डायरेक्शन कीबोर्ड सर अटॅच केला होता, इन्स्टॉल करता हांगासर। आता माझें एटीएम कार्ड हांव कशें हांगा चलता तें तुमकां दाखयता। म्हजें कार्ड चल्लें हांगासर। चालू जालें। अशें जे चोर आसा ते अशे खुबशे अशे पयशे विड्रॉ करता आनी घेवन वयता। तुमकां एक 2 दिसांनी मॅसेज येता की तुमच्या अकाउंट्सासून कोणाचे पयशे वयता आनी कितें जाता। हेच्या खातीर तुमकां हांव एक सेफ्टी फिचर्स सांगता। केन्नाय तुमी एटीएम मशीन येता लागीं येता तेन्ना तुमी एटीएम स्लॉट आहा तो चेक करून पळोवचो। हांगा एटीएम स्लॉट आहा तो केन्ना काडून पळोवचो। येता तो सेट केलो आहा म्हणून येता। तशेंच कॅमेरा स्ट्रीप लायिल्लेले आहा ते हात लावन पळयात येता व्हडोन। ते जालें। तशेंच तुमी केन्ना एटीएम कार्ड घातले जाल्यार पीन घालतल्यात जाल्यार पीन कीबोर्ड कवर करा। हात असो वर धरून कीबोर्डाक कवर करात आनी तुमचो पीन कोड घालात। आनी तुमकां सांगतात इम्पॉर्टंट न्यूज, इम्पॉर्टंट गजाल। जो स्किमर आहा खंयच्याय एटीएमान जर तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी बेगींतल्या बेगीन काडून पुलीस स्टेशनार दिवचो। हेका तुमकां 1000 रुपीज गोवा पुलीस तर्फे तुमकां रिवॉर्ड मेळटले। तशेंच त्या केसीक जर एक्यूज आमकां सांपडटा जाल्यार ते एक्यूजा तर्फे तुमकां गोवा पुलीस तर्फे 5000 रुपीज रिवॉर्ड हे आमी दितात।